दानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तर्गतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः। निरमथ्योग्रभवार्णमे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यग्ज्ञापयितुं करेण विलसन्मन्थानमन्येन च रम्यं दामदन्महेशरजतग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्दीश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नममरासुरसिद्धवन्द्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. आमगेले संस्थानाचे आराध्य देवता श्री व्यासरघुपती नरसिंहदेवले सन्निधानांतू वंदन कोण घेवन तशीच आमगेले गुरुपरंपरेचे सर्व गुरुवर्यांगेले सन्निधानांतू वंदन कोण घेवन तशीच हांगा विराजमान श्री काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेले दिव्य चरणकमलाक वंदन कोण घेवन हे महाभारत पारायणेचे अंग दावन आशिल्ले दसरे एक महाभारताचे एक स्वल्प कथाभागाचे चिंतन करचेक आम्ही सर्व हांगा मेळ्ळेले आसत। 7 दिवस तुकून घेवन आम्ही हांगा कथाभाग एक चिंतन करता आसात। कालच्या दिवसाक आम्ही शांती पर्वांतू येवतसले एक राजधर्मानुशासन म्हूण सांगून घेवन तें एक अवांतर पर्व त्या विशयान चिंतन करता आयलीच। काली आम्ही चिंतन करताना कर्णाले वध जावन आसता तदनंतर युधिष्ठिराक दलरीची त्या विशयान अनेक रितीरी शोकाकुल जावन घेवन आसून घेवन खंयची रितीरी एक ते शोक दुखुंदलरी ताका भायर येवचेक दत्ताना ताका एक समाधान करका म्हूण सांगून घेवन सर्व देवादि देवते म्हूण सांगेत ऋषिवरेण्य म्हूण सांगेत तांणी सर्व जन थंय पावलीची। तंतू एकेकळीची सांगताची तंतू नारद मुनी तांकां विशेष सांगता वतात। सर्व निमगेल तेन्ना एक कुंतीन निपोवन दवरलो तसले एक विचार खंयचे तरी एक अवसन हे सर्व विचार आमगे लगी गौप्यदामन दवरले अशीच हाका कारण कसने म्हूण सांगून घेवन एक चिंतन करताची एक कर्णाले एक पूर्व वृत्तांत ताणें खंयचे रितीर ताका जन्म आयिल्लो त्या संदर्भाचेर कुंतीन ताका एक रुक्काचे पेट्टिगे भितर घालन घेवन ताका गंगेचे प्रवाह भितर सोडले। तदनंतर थंय तो राधेय म्हूण सांगून घेवन सूतपुत्र जावन घेवन ताणें वर्धन दवरचे विचार तशीच तो वृद्धी दत्ताची आसतना वाडता आसता तेन्ना सर्व पांडव वैरणी पुरा ताका सर्व रितीर ताका द्वेष येवचेक आरंभ जाता अशी त्या विचारधारेची काल दिवसा पळयले। पांडवांक आनी पुरा खंयचे रितीर एक कृष्णाले सख्य दुखून घेवन आरंभ करून घेवन सर्व रितीर तो द्वेष करता वता। तदनंतर अर्जुनान शिकला म्हणकेची धनुर्विद्या शिक्का म्हूण सांगून गुरु द्रोणाचार्याले वत्ताणे। तदनंतर ताणें एक ब्रह्मास्त्र विद्या शिक्का म्हूण सांगून घेवन परशुराम देवाल सन्निधानांत वचीत आसले। थंय तो एक फट्टी सांगून घेवन तागेले गोत्र इत्यादी पुरा सांगून घेवन ब्राह्मण म्हूण सांगून घेवन एक बिंबीत करून घेवन थंय तो एक विद्या शिक्षेक आरंभ करता। तागे लगी एक पराक्रम आशिल्लेची त्या पराक्रमान करतना तो सर्व विद्यांनी पुरा शिकता धनुर्विद्या शिकता। तदनंतर गुरुल मुखांतर जावन घेवन त्या एक ब्रह्मास्त्र म्हूण सांगिल्लें आसलें ताका एक शिक्का म्हूण सांगून कसन एक तो व्याकुळ जावन आशिल्लो तो तें एक जाल्यार तो शिक्षेक आरंभ करता। तशीच एक पळय ताका एक
खंयचे रितीर ताका एक परीक्षा करका म्हूण सांगून तें जांगेरी ते गुरू समान जावन आशिल्ले तसले तांणी निद्दल तसले एक विचारू परशुराम देवान नाटक केलें तसले विचारू त्या संदर्भाचेर एक जंतू घेवन ताका चपचित आसले तदनंतर तो सहिसून घेवन तें जाल्यार रिची ताणें खंयचे रितीर ताणें एक क्षत्रिय मणकेचे सहिसून घेतले म्हूण सांगून घेवन थंय जाल्यार रिची गुरुवर्य पळोवन घेतात इतले विचार पळोवन घेवन तदनंतर पुनः ताणें निमगिताचे तें एक संदर्भाचेर एक ते वृश्चिक एक खंयची एक कीड आशिल्ले ते कीडाक जाल्यार रिची तें परशुराम देवान पडयल्ले मात्रानची ताजे संहार जाता असल पूर जाले नंतर ताणें निमगेलो तेन्ना तो कसनी एक सत्य विचार आसा सर्व सत्य विचार सांगता भुवी म्हाका भुंयंतू सर्वजन राधेय कर्ण म्हूण सांगून घेवन सूतपुत्र म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती हांव ब्राह्मण न्हय क्षत्रिय न्हय सूतपुत्र जावन आस म्हूण सांगून ते विचार सांगिल्ले तेन्ना ताका दिवत तसले एक शाप वृत्तांत हें सर्व पळोवन घेवन तदनंतर ताका तुगेल तसली एकलो संग्रामा वेळार क्षत्रिय अनेकले जावचे साध्य ना म्हूण जाल्यार रिची परशुराम देव सांगतात अशी ते कळटनाक इतले आमी विचार आनी पर आयकलीची तशीची 5 दिवसाक कसने म्हूण सांगल्यार तो सर्व ते ब्रह्मास्त्राच्या आनी पुरा विद्या आनी पुरा शिकून घेवन तांगे लागीं शाप घेतल्यार जाल्यार समेत तो एक हांग घेवन दुर्योधना लागीं येवन घेवन राबतके तगेले राज्यांत येवन घेवन तगेले सांगतके आनी हांव सर्व रितीर हांव शस्त्रविद्या पारंगत जाल्ला कसन अस्त्रास्त्र जावका सर्व हांव शिकला आनी कसनेची तोंदर ना म्हूण सांगून संतोशारी तांगे लागीं राबचे आरंभ करतके तशी एक दिवस करून दत्ता म्हूण सांगल्यार कलिंग देशांतू एकलो रायू चित्रांगद म्हूण ताणें तेगेले धुवेल घोस्कर एक स्वयंवर आयोजन केला म्हूण सांगून घेवन हांकां वृत्तांत कळटा सर्वजन देशाचे एकलो राय सर्वजन ते ಒಟ್ಟು मेळटसच ಒಟ್ಟು मेळून घेवन त्या संदर्भाचेर कलिंग देशाचे राजधानी राजपुर म्हूण सांगून घेवन अत्यंत सुंदर जावन आशिल्लें एक नगर थंय येवन घेवन पावता सर्व राय आनी पुरा तशें आसतना दुर्योधनाक हें विचार करून घेवन तो कसन करता म्हळ्यार कर्णाक ಒಟ್ಟು घेवन तागेले एक स्वर्ण रथ आशिल्ले ते स्वर्ण रथार उड जावन घेवन थंय भायर सोन घेवन वता थंय भायर सोन घेवन चमकल तेन्ना थंय पळयतना शिशुपाल जरासंध भीष्मक वक्र कपोतरोम नील रुक्मी श्रगाल अशोक शतधन्मा भोज वीर हे सर्व जाण थंय वंशाचे राय आनी पुरा थंय येवन घेवन पावलीच त्या वेळार थंय मेळटना जाल्यार रिची म्लेच्छ आर्य पूर्व उत्तराचे म्हळ्यार समस्त सांगता जाल्यार समग्र एक भारतांत आशिल्ले एक रायाल एक परंपरेंत येयले तसले कोण पूर राय आसताची पूर जन थंय येवन घेवन पावलीच ते स्वयंवरांत आमी भाग घेवका म्हूण सांगून घेवन एक केलेले बल म्हूण सांगल्यार अत्यंत श्रेष्ठ पराक्रमी सर्व थंय पाविल तेन्ना कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार सर्व जनान तांगेले भुज्यांतू एक आभरण धारण करून घेतला की सर्व जन एकत्र जावन घेवन मेळ्ळीच मेळल तेन्ना एकूल एक जन आशिल्ले ते पळोवन ते जनांक पळयतना रायाक पळयतना सर्व कडेन सुवर्णच कोणा पळयल्यार भंगरच दिसता आशिल्ले असल ते एक सर्व जन व्याघ्रवत विराजमान जावन आशिल्ले तसले राय थंय कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार स्वयंवराक आरंभ दत्तना ती राजकन्या थंय वरान्वेषण करका म्हूण सांगून घेवन हातांत फुल्ला माळ धरून घेवन येतस त्या येत्तन कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार सर्व जे देशात ते राय आनी पुरा कसन आसाची तांगेल रायाल एद्राक राबिल तेन्ना तांणी खंयचे देशाचे राय तांगेल पराक्रम कसने खंयचे रितीर तांणी एक साधन केला सर्व विचार सांगता वता सांगतना तशी एक राय आनी पुरा जावन घेवन परिचय आनी पुरा जाल्ले दुर्योधना लागीं येवन घेवन पावली ती पाविल तेन्ना कसन दत्ता म्हळ्यार दुर्योधनाला परिचय आनी सांगतनाची ती भायर सोन घेवन मुखार वचून पावतकी म्हणटना तितले जन राय आनी पुरा पावलीत थंय त्या एक सभ जाल्ला त्या संदर्भाचेर हांगा दुर्योधनाक तिणें एक तिरस्कार करून गेला म्हणके दत्ता तेन्ना दुर्योधनाक एक अवमान दत्तना तो कसन करता म्हणून सांगल्यार तो बसिल तसलगी एक सिंहासन आसता त्या सिंहासन दुखोवन घेवन तोग्गू उड्डून सोडतगे उड्डून घेवन तिगेले एद्राक राबून घेवन थंय तागेली एक सर्व विचार सांगचे आरंभ करता तशी ताका जाल्यारीची ताका एक पुष्टी दिवका म्हूण सांगून घेवन भीष्म द्रोणाचार्य जाल्यारीची तागेल वट्टो आशिल्ली तशें आसतना सर्व जन तागेल वट्टो आसताची म्हाका खंयचे खंयची हे वेळार कोणें आडतडशी जाल नाची म्हूण सांगून घेवन तो ते मदोन्मत्त जावन आसता
त्या संदर्भाचेर कंदत्ता म्हूण सांगल्यारी तो ते राज कन्येक हात धुवन घेवन तांडून घेवन तागेल रथा वयर बसकोरून सोडतकय अपहरण करतकय अपहरण करचे संदर्भाचेर रथारूढ जावन घेवन ते दुर्योधनाक लग्गी रक्षणे कशें कोण म्हळ्यार कर्ण रक्षणे कसा म्हूण सांगून तो भायर सरता थंय असेल तसले राजाधिराज सर्व जन आसतात तसल ते राया आनी पुरा अवमान जाता अवमान जावन घेवन तांणी जाल्यार येची आनी मुखार आमी हक्का मुखार वच्चे सोडचे नज्जे म्हूण सांगून घेवन सर्व शस्त्र पुरा धांवचे घालून घेवचेक तशी सर्व कवच इत्यादी पुरा युद्ध करचेक घालून घेवचेक सर्व त्या वेळार आरंभ केला की त्या संदर्भाचेर दोनी मोड ಒಟ್ಟು जावन घेवन खंयची रितीर एक घर्षण जालें तेन्ना ಒಟ್ಟು जावन घेवन जोर पावस येता की त्या रितीर सर्व एक जन रायनी पुरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन एकत्र पडताना सर्व राज वंशाची पुरा आसताची अनेकत्र पडताना म्हणताना सर्व द्रोणाचार्यादी प्रमुख जावन असेल तसले ताका रक्षणेक असेल तसले कर्ण आसून घेवन तो दुर्योधन थंय आसता अशी दोन्ही कडेन दुखून घेवन बाणाचेची पावस येवचेक आरंभ जाता तशें आसतना ततो विधनुशक्यश्चित कश्चित उद्यतकार्मुकान कश्चित चोद्भवतो बाणान रथशक्ती गदां स्तता तशें आसतना हांगेले एक बाण मारतसले एक कले खंयचे रितीर अशी म्हूण सांगल्यारी एकेकल्यान बाण मारका म्हूण सांगून घेवन हातान धनुश धरून घेतला की थंयची तांगेले धनुश्य चुकून चमकला की कर्णाल पराक्रमान तशी जी ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಾನ ಬಾಣ ಕಡಕ म्हणून बत्तळेके हात घालला तांगेले ते बत्तळेके दुखून हात भायर येनी म्हणल्यार तितली एक पराक्रमान मारला तशी जी ಸ್ವಲ್ಪ जन एक मार्का म्हूण सांगून घेवन पुरा धोन घेवन ते मार्चेक आरंभ करून घेतला मार्चेक दायनी लागबाद व्याकुलीकृत्य कर्ण प्रहरतांबरः हतसूयांश्च भूयिष्ठान अभिजज्ञे नराधिपान अशें आसतना खंयचे अवस्थेंत तांणी पर रब्बिलीच की तेंचे अवस्थेंत तांणी सर्व तांणी तांगेले आशिल्ले तसले शस्त्रास्त्रांनी पुरा भिन्न जावन घेवन तांणी रबलीच की तशें आसतना ते स्वयं वाहयन्तोश्वान पाहि पाहि इति वादिनः तशी जी व्यपीयुस्ते रणान हित्वा राजानो भग्नमानसाः अशें आसतना सर्व जन कसन म्हळ्यार हे आनी हांगेरोट युद्ध करूं जायना आनी मुखार कसन करया म्हणून सांगल्यार पाहि पाहि इति वादिनः देवा आमकां तुजें रक्षण कर म्हूण सांगून घेवन तांणी एक मना भितर तिरस्कार भावन धवन घेवन आमी आनी हांगे लग्गी सोलवलीची म्हूण सांगून एक भावन धवन घेवन तांणी भायर सोन घेवन चमकली की तशी जी तांणी जाल्यारीची येवची तनक तांगेले एक रथाक सारथी आशिल्ले की ते सारथी पुरा गेल्लीची हें युद्ध जातना त्या संदर्भाचेर कंदरता म्हळ्यार तांगेल रथ तांणीची चलोवन घेवन मुखार वचून घेवन वता की अशी हें पुरा जावन घेवन कर्णा दुखून घेवन सुरक्षीत जावन घेवन दुर्योधन सर्व राजकन्याक तिका घेवन हस्तिनापुराक प्रवेश करता ह्या संदर्भाचेर कंदत्ता म्हळ्यार कर्णाले एक कसन एक ख्याती आसा सर्व देशांतू प्रचार जाता चमकला की कर्णाल ह्या एक पराक्रम आसा असल तो शस्त्रांनी पुरा ताणें विद्या पारंगत केला सर्व कडेन तेंचे विचार के अशें आसतना एक पडी कसन जाता म्हळ्यार मगध देशाचो जरासंध तो तागेले वयरी एक कसनगी एक द्वेश दवरून घेवन कर्णा ಒಟ್ಟು हांव युद्ध करूं का म्हूण सांगून घेवन तो येवन घेवन पावता की युद्ध करचें म्हळ्यार खंयचेय विंगड जेन्नात की द्वैरथ युद्ध म्हणून म्हणटात दोन्ही रथ एक कर्ण आनेकलो थंय आशिल्लो तसलो जरासंध दोगा जनां भितर मात्र एक युद्ध जावता तसलो एक संदर्भ अशी जरासंधाल ಒಟ್ಟು युद्ध करूं का म्हूण सांगून घेवन एक कर्ण जाल्यारीची उद्युक्त जावन आसा तशें आसतना दोग जन जाल्यारीची समान पराक्रम म्हणयता जरासंधाक जाल्यारीची कसन एक अस्त्र जावका शस्त्र जावका धनुर्विद्य जावका सर्व विचार गोत आसता का तशें आसतना दोग जन जाल्यारीची शस्त्रास्त्र प्रहार करूं आरंभ केले की युद्ध चलतस तशें आसतना ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाता आसतनाची तांगेले आशिल्ले तसले बाण आनी पुरा मारची जावन घेवन तांगेले बाण क्षीण जावन गेले तांगेले गिना आनी बाण ना तशी जी धनुष्य जाल्यारीची हातान धरलेले तसले बाण मारचे तसले एक प्रबल जावन आशिल्ले तसले संदर्भाचेर धनुष्य भिन्न जावन घेवन पडले की तशी तो कसन करता म्हूण सांगल्यार तांगेले आशिल्ले तसले सर्व खडगादी पुरा काण घेता की ते खडगादी समेत तांगेले ते युद्ध पराक्रमान म्हणटना सर्व त्या दरीची ते नाश जावन गेल्ले की केवल हिडी मात्र आतास अशी आसतना कंदता म्हळ्यार रथात कोण घेवन भुंयत देंवताच की भुंयत देवन घेवन तांगेले कसन एक भुज पराक्रम आसता पराक्रम मुखांतर जावन घेवन तांणी मल्लयुद्ध करचेक आरंभ करता की तसलते मल्लयुद्ध करता करताची एक बाहुकंटक युद्ध म्हणून म्हणतात मल्लयुद्धांत एक प्रभेद
बाहुकंटक युद्ध मळ कसने म्हणून सांगलरी तन्नी म्हणतादी एकां जंघां पदाक्रम्य परामुद्यम्य पाट्यते केतकी पत्रवच्छत्रोः युद्धं तद बाहुकंटकम. बाहुकंटक म्हणून एक मल्लयुद्धाचे एक प्रभेद कशी म्हणून सांगलरी एक पय्यान म्हणताना ते एद्राचे एದುರಾಳಿ कोणस तगेले पाय धरून सोडचिके पाय दमटून दवन सोडचे तदनंतर अनेक ताण हाताने कोण घेऊन तंगेले देह छिद्र करचे केतकी पत्रवत एक केदगेची कशी पत्र कशी म्हणून सांगलारी मध्य एक भाग असतो का त्या मध्य अंत भाग असेल तसले अर्ध असेल तसले आम्ही करता चमकर म्हणून दलरी कशी ते छिद्र दत्त येतकी तशीची त्या ಎದುರಾಳಿಲೆ एक छिद्र कोर्तसले देह भाग छिद्र कोर्तसले एक संदर्भोची तक बाहुकंटक युद्ध म्हणून म्हणतात. कसलते बाहुकंटक युद्धान करताना जरासंधाले देह कड़चे आरंभ करतके म्हणताना जरासंधाल काणी सर्व जनांग गोत्तस म्हणताना तगेले अर्ध भाग विंगड तसे असताना कसन करता म्हणरी जरासंधाक त्या विचार गोत्तसिले खैज वहाणे एक मिगलते देह काण घेऊन विभिन्न कडेन उडेल म्हणून दलरी वपास मिगेल देह नाशिदत सोडलरी वपास उत्पन्न दायना त्यांचे लग्गे अस म्हणला मात्र उत्पन्न दत्ता असे असताना दोन्ही कडे दुखून घेऊन तो तंडूचे आरंभ केला. त्या संदर्भाचेरी बाहुकंटक युद्ध दुखून घेऊन कशी पुणी हांव पार जाऊ का म्हणून सांगून घेऊन तो कसन करता म्हणरी तगेले असेल तसले वैरभाव त्याग करता सोडता कसन वैरत्व असेल तक्का कर्णवैरी वैरभाव सोडता आणि शरणागत दत्ता शरणागत दावन घेऊन तगेले म्हणतकई प्रीत्या ददौस करणाय मारिणीम नगरीमथ तगलग्गी एक मगध देशा भितर एक नगर असेल की त्या नगर नाव कसने म्हणून सांगलारी मालिनी म्हणून सांगून घेऊन तसलते मालिनी नगर म्हणून सांगिल तसले ते कर्णाक तो कांडित गई आणि म्हणत गई आणि तू अंग देशाचे रायू हांव मिगेलग्गी असेल तसले एक अंग देश कसं नसतं ते सर्व काण घेऊन हांव तुका दित्तस तशें करून घेवन आनी मुखार तूं अंग देशाचे राय दावन आसता म्हणून सांगून घेवन तागेले असेल तसले सर्वस्व काण ताण दिवन सोडली की अशी तो कसन म्हणल्यार तागेले असेल तसले शस्त्राचे प्रतापान करतना अनेक जनांक सुलसूचे आरंभ करता गई भूमंडलान तो विख्यात दत्त गई तो अशी असताना मुखार दलरीची दुर्योधनाले एक आज्ञे मुखांतर चंपानगर म्हणून एक असेल की ते चंपानगर दलरीची तो आळवीक करचेक आरंभ करता गई अशें असताना आतां हें म्हणटशील वर्तरांत कोण म्हळ्यार युधिष्ठिरान शोकाकुर जावन आशिल्ले तेन्ना नारद महर्षीन सांगिल्लो तसले एक विचार अशें असताना त्या म्हळ्यार म्हणटाच की नारद युधिष्ठिरा लागीं म्हणटासाची हें पांडवांक न्ही पुरा हित जावन आशिल्लें कोरका म्हूण सांगून घेवन एक पाटी इंद्रदेव कसन करता म्हूण सांगल्यार तागे लागीं कर्णा लागीं येता येवन घेवन तूं हांव निमगेल तसले एक दिवं का म्हूण सांगून ताका निमगेल तेन्ना तो दायित्व म्हणटा त्यांची कसने म्हळ्यार ताका जन्मतः येतनाची ताका एक दिव्य दावन आशिल्लें तसलें एक कवच आशिल्लें की त्यांची तागेली एक शक्ती तशी जी कुंडल आशिल्लें म्हळ्यार कन्नाचें एक आभरण आशिल्लें म्हणटना त्या तरेन तागेलें एक शक्ती दावन आशिल्लें तें तागेलें एक स्वाभावीक दावन आशिल्लें तसलें एक कवच कुंडल तो इंद्रदेव निमगून सोडतकी तशें आसतना इंद्रदेवान निमगेल तेन्ना तो काण घेवन दिवन सोडता ताका नांवाची दानशूर कर्ण म्हूण पळया म्हणटना निमगेल तेन्ना म्हणटा ती कसले का म्हूण सांगल्यार एक वाक्य आसा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम म्हूण सांगून घेवन केन्नाय आमी एक खंयीय एक पांय दवरतना दृष्टिपूतम समाज पळोवन घेवन पांय दवरका तदनंतर आमी मुखार वचका कसले का म्हणारी गोतनाशे आमी पांय दवरले म्हूण जाल्यार आमी निसोवन पडतसले एक संदर्भ आसता पळया आत्ता कालान दवरकाची टायल्स पुरो आसता तांत उद्दा पडल्यार आमकां कळना पडलें तेन्ना आमी ते कसन करता पांय दवरले तेन्ना निसोवन पडले म्हूण जाल्यार कसनेपणी आमकां अवांतर जाता म्हणटना दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत आमी केन्नाय उद्दा पितना शोधन करून पिवका म्हूण बांयत दुखून घेवन काण डायरेक्ट पिवचे नज्जे म्हणटात कसले म्हळ्यार तांत कसनेपणी एक चिक्कोलकी अथवा क्रिमिकीटकी पुरा येवचे साध्य तशें आसतना वस्त्रा भितर शोधन करून घेवन तदनंतर आमी ते उद्दाक पिवका म्हणून म्हणटात आमी आजिकी जाल्यार एक देवाक पूजन करतना उद्दा हाडल्यार समेत ते शोधन करका म्हणून म्हणटात तशी जी सत्यपूता मदेद वाणी केन्नाय सत्य जावन आशिल्ले तसले विचार उलोवपाक आमी उलयतना खंयचेची फट्टी जावन आशिल्ले तसले विचारू एक सेरसून उलोवचे त्या करूनच सत्यपूता मदेद वाणी त्यांची मनःपूतम समाचरेत मनाक एक अनुगुण जावन घेवन आमी आमगेले एक नडवळीक आमी करका म्हूण सांगून म्हणटना थंय जाल्यारीची कोणेची एक कर्णाक जाल्यारीची इंद्रदेव आयला म्हणून गोत्त आसता
तशीची इंद्रदेवानी येवन घेवन खंयची खातीर कवच कुंडल निमगेला म्हणे गोत्तस जलरी तो कसन करता म्हूण सांगल्यारी तगेल मना समाधानेಗೋಸ್ಕರ ताण दवल तसले एक मनांक खंयचेच रितीरी तांणी निमगेल ते हांव दीनी म्हूण दावचे नज्ज तसली एक मना भितर ताण दवन घेवन ताणे एक तगेल आशिल तसले स्वाभाविक जावन आशिल तसले कवच कुंडल पुरा दिल्लीके दिल्लल निमित्त कसन दत्ता म्हूण सांगल्यारी तगेल आशिल तसले शक्ती दल रीची पराक्रम क्षीण दत्ता क्षीण जावन घेवन तदनंतर तगेल ते एक नाश ಆಗದల ರೀತಿ ಕಾರಣ ದತ್ತ म्हूण सांगून घेवन म्हणटात अशी मुखार म्हणटादी कर्णाले एक अंत्य जावचे एक मुख्य कारण कसने ते म्हणटादी ब्राह्मणस्याभिशापेन रामस्य च महात्मनः तक्क एक ताणे विद्य सिक्त संदर्भाचेरी ब्रह्मास्त्र सिक्किल तेदना पट्टी सांगून घेवन गुरुल सन्निधानांतू तो सिक्किल तेंता कसन करता म्हणून सांगल्यारी ताका परशुराम देव शाप दिवन आसता ते शाप दल रीची तगेल एक सामर्थ्य उण जावचे कारण तशीची कुंत्याश्च वरदानेन कुंतीन तक्का वरदान दिवका म्हूण सांगून घेवन त्या वेळारी वर दिता म्हूण सांगून म्हणले जलरी ताण ते तिरस्कार केले म्हणटना त्या वेळार तो कसन करता कालचे दिवस आमी आयकलीच तो कसन करता म्हूण सांगल्यारी हांव अर्जुन वट्टूची एक युद्ध करचे तयार जावन आस खंयचे विशय नाम एक संधान करचे तयार ना म्हूण सांगून घेवन कुंतीन दिल वीर वर तो तिरस्कार करता तशें करून घेवन कुंतील वरदान निमित्ती तेगेले अनेक एक शक्ती क्षीण जाल्ले माययाच शतक्रतो तिन्नीच खंयचे म्हूण सांगल्यारी शतक्रतू म्हळ्यार इंद्रदेवान तेगेलेगी कवच कुंडल निमगेल तेदना ताणें धाराळ जावन घेवन मनपूर्वक जावन घेवन तें एक ताणें दिवन सोडलें म्हणटना ते एक इंद्रदेवाले कसन एक ताणें ते निमगेल तेदना दिल्ले तज्ज निमित्त जाल्या रीची तेगेले कवच कुंडल उण जावन घेवन तेगेले शक्ती क्षीण जाल्लिके तशी भीष्मावमाननात् संख्यायां रथस्यार्धानुकीर्तनात् तशी तो युद्धाक आशिल तेदना युद्धा संदर्भाचेर म्हणटादी कोण पूर महारथी आसता म्हूण सांगून घेवन पुरा एकेकाची नांव सांगता आसतना थंय भीष्माचार्य म्हणटा की हो अर्धरथी म्हूण सांगून घेवन म्हणटना तसल ते एक अवमान सर्व जन ते कितले की लक्षोपलक्ष जन त्या एक अक्षोहिणी सैन्य सर्व आशिल संदर्भाचेरी पूर जन बंधू बांधवाल ಒಟ್ಟು आसतना ताका अवमान केले निमित्त रीची तगेले बुद्धी क्षीण जाल्लिके तशीची शल्या तेजोवधश्चापी शल्याल मुखांतर जावन घेवन तेगेले तेजोवध जाल्ले त्या संदर्भातून घेवन आनिकय तेगेले सामर्थ्य क्षीण जाल्ले वासुदेव नयेन च तशीची कृष्णान खंयची एक नीती मुखांतर जावन घेवन ताका एक अनुग्रह करचे चमकलतो त्या एक नीती समेत ताका विपरिणाम दत्त चमकले तशें करून घेवन हें सक्षा कारण मुखांतर जावन घेवन तो तेगेले आशिल तसले सर्व पराक्रम उण जावन घेवन त्या वेळारी तेगेले ते सर्व प्रतिकूल दत्त चमकले युद्धांत तेगेले एक हत जावचेक तेगेले वध जावचेक कारण जाल्ले म्हूण सांगून घेवन म्हणटादी रुद्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च कुबेरद्रोणयोश्चैव कृपस्य च महात्मनः अस्त्राणि दिव्यान्यादाय युधि गांधीवदन्मना हते वैकर्तनः कर्णो दिवाकरसमद्युतिः तांदल रीची सर्व एक शस्त्रास्त्र निपुर रुद्रस्य देवराजस्य रुद्र म्हूण सांगल्यारी पाशुपतास्त्रस्य बरो देवराजस्य म्हूण सांगल्यारी इंद्र एक अस्त्रस्य बरो यमाले एक मुखांतर येयल्ले अस्त्र वरुणाल मुखांतर येयल्ले अस्त्र तशी जे सर्व ते अस्त्र इत्यादी पर ताणें प्रयोग केल्यार समेत ते सर्व कशें म्हूण सांगल्यारी ताणें सूर्याले एक समान जावन घेवन तेगेले एक तेजस आसल्यार समेत अर्जुनाले एक मुखांतर जावन घेवन तेगेले एक वध जावचेक कारण दत्ता म्हूण सांगून घेवन म्हणटादी एवं शप्तस्तव भ्राता बहुभिश्चापि वंचितः न शोच पुरुषव्याघ्र युद्धेन निधनं गतः नारद महर्षी म्हणटा की ते धर्मराजाक युधिष्ठिराक म्हणटा की अशें आसतना तुगेले एक अण्णा म्हूण सांगिल्लो तसलो तो कर्ण तेगेले अंत्य कशें जालें म्हूण सांगल्यारी ताका शाप दिलो तसले ते एक शापा मुखांतर अशें बरो बहुभिश्चापि वंचितः अनेक जनांक ताका वंचन केले निमित्त अशें बरो तशें करून घेवन तो युद्धेन निधनं गतः युद्ध करचे संदर्भाचेरी तो निधन जावचें कारण जाल्लें तशें करून घेवन नशोच पुरुषव्याघ्र म्हूण सांगल्यारी युधिष्ठिर म्हणटा ती नारद मुनी तूं आनी मुखारसून खंयचे रितीरी चिंती करूं नाका शोक करून बयसूं नाका म्हूण सांगून घेवन त्या वेळारी म्हणटा ती अशी शोकानी पुरा करचें नज्ज म्हूण सांगून घेवन ताका सांगून घेवन त्या वेळारी ताका मुखार जाल्या रीची खंयचे रितीर तूं युद्धांत करून घेवन व्याकुळ जावं नाका
राजाले एक तुगेल कसनी एक टीवीएस ते टीवी दुकोन घेऊन मागशी येऊ नका म्हणून सांगून अनेक रीतीर तक्का समाधान करता बत्तात गे समाधान करताची तशी तक्का कुंतीले दलरीची एक संदर्भ येता युधिष्ठिर लगी येऊन घेऊन म्हणतं काही कुंती अशेशी खंचे रीती रश्य पुरो तुम एक मना बित्तेरी ते बेजार दवन घेऊ नका कसले का म्हणून सांगलरी युधिष्ठिर महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि जयशोकम महाप्राज्ञ शृणुवेदम चेदम वचो मम हांव कसने एक वचन सांगता तू ऐकव खंचे रीतीर तुव शोक कोर नका म्हणून सांगून घेऊन थंय कुंती दलरीची सांगतास अशें आसतना ती म्हणता काय हांव सर्व विचारान शंका म्हणून सांगून घेऊन अनेक वेळारी हांव प्रयत्न केले सूर्यदेवाल मुखांतर शंका म्हणून सांगून प्रयत्न केले जलरीची ते खंचे रीतीर सांगू दायनी तू तुगेल अण्णा आनी पुरा एक दवल तसली एक खाली द्वेष मात्र तू पळयले अशें आसतना हांव ते एक गुप्त दवन घेतिले तशें करून घेवन खंयचे एक गुप्त दावन सिलसले एक विचार आनी पुरा हांव दवन घेतला म्हणून खंयचे वेळार तुम शोक कोर नका म्हणून कुंती देवी जाल्यार सांगता गे पुत्ताक जलरीची तो म्हणता गे शशापच महातेजा सर्वलोकेषु योषितः न ह्यूयं धारयिष्यन्ति इत्येवं दुःख समन्वितः तो म्हणता गे आवसुलगी इतली पुरा हा मत शोक करतस केदन शोक करतस म्हळ्यार म्हाका कर्णाक वध केले नंतर हांव शोक करनी मिगेल अण्णाची म्हूण सांगून घेवन कळ्ळे नंतर हांव शोक केलेलो देखून घेवन हे संदर्भाचेर हांव तुगेलें म्हणटा कसं न्ही म्हूण सांगल्यार एक शाप दिता गे कोणाक म्हळ्यार कुंतीक न्ही समस्त स्त्री कुलाक जावन घेवन एक विचार म्हणटा गे तो कसं न्ही म्हूण सांगल्यार न गुह्यं धारयिष्यन्ति इत्येवं दुःख समन्वितः हांव दुःखपूर्ण जावन घेवन म्हणटा कसं न्ही म्हूण सांगल्यार आनी मुखार वचून खंयचे स्त्री कुल अशें पुरो तांगेले खंयचे विचार आसतरी गुप्त जावन आशेक हांव सोडना म्हळ्यार मिगेल शापा निमित्ती खंयचे स्त्री लगी एक गुप्त विचार आशेक साध्य ना म्हूण सांगून घेवन म्हणटा गे तशी सांगून घेवन असल पुरा तो मना भितरी दुःख इत्यादी पर आसून घेवन अर्जुना लगी म्हणटा गे आत्ता म्हाका एक कसन की एक राज्य मेळ्ळें घेवन हांव ते राज्य परिपालन कोरका म्हूण लिखतना म्हाका त्या नमुने शोक इत्यादी पर आस जाल्यार हांव तुगेलें सांगचें कशें न्ही म्हूण सांगल्यार आनी मुखार वचून हें एक राज्य कसन आसा तूं पालन करी तूं पालन करून घेवन हांव कसन करता म्हूण सांगल्यार वानप्रस्थ म्हणकेच हांव वनाक भायर सोडून घेवन वता थंय आसून घेवन मिगेरींतल्यान हांव कसन की एक भिक्षाटन करची की खंयचे रितीर हांव मिगेल जीवन हांव पालन करता तूं म्हाका न्ही खंयचे रितीर आड धरसूं नाका तुम्ही पुरा तुमगेरींतल्यान आसाची हांव मिगेरींतल्यान भायर सोडून वता म्हूण सांगून घेवन अर्जुना लागीं म्हणटा गे तशें आसतना अर्जुनाक भारी बेजार जाता गे अण्णा असल उत्तर उलयतस्वे कसले काय म्हणारी तो म्हणटा अहो दुःख महो कृच्छ्रम महो वैक्लव्यमुत्तमं यत् कृत्वा मानुषं कर्म त्यजेता श्रियमुत्तमाम अशें आसतना कितलींय जी कश्ट करून घेवन युद्ध केला कितलींय जी कश्ट करून घेवन कितलींय जन वैरींक आनी परा मारला इतली पुरा करून घेवन आतां राज्यलक्ष्मी मेळ्ळा राज्यलक्ष्मी मेळल तेन्ना असल ते एक परित्याग करून घेवन तूं वना वत्त म्हूण सांगतास नवणा हाका अर्थस्वे हें सर्व दुःखदायक जावन आशिल्ले विचारू तशी परा कोर नाका म्हूण सांगून घेवन म्हणटा गे तशी जी शत्रून् हत्वा महीं लब्ध्वा स्वधर्मेण उपपादिताम् एवं विधं कथं सर्वं त्यजेता बुद्धिलाघवात् सर्व जन शत्रूंक आनी परा मारून घेवन हें एक युद्ध करून घेवन हें म्हाका आमकां भूंय मेळल सोडल्यारी राज्यलक्ष्मी मेळल सोडल्यारी खंयचे रितीर आमी अधर्मा मुखांतर मेळ्ळा न्हय अधर्म मुखांतर मेळ्ळ्यार मात्र तूं अशी परा शोकाकुल कोरका आशिल्लें असल परा शोक कोरका जाल्यारी तूं अधर्म मुखांतर आशिल्ल न्हय नवें धर्मार आशिल्ल तूं म्हूण सांगून घेवन ताका म्हणटस अशें आसतना क्लीबस्य हि कुतो राज्यं दीर्घसूत्रस्य वा पुनः किमर्थं च महिपालानाम् अवधि क्रोधमूर्छितः अशें आसतना खंयचे खातीर हें एक राज्य आनी पुरा मेळटा कोणाक अशें बरो कोणें आळस आसा म्हणून जाल्यार युद्ध करनाशें बसल्यार राज्य मेळतवे म्हणून अण्णा नेमगे तो अथवा कोणेक खंयचे रितीर एक क्लीब जावन आसल्यार नपुंसक जावन आसल्यार युद्धा बच्चेक भंय कोर मास म्हणून जाल्यार युद्ध करनी म्हणून जाल्यार कोणाक राज्य मेळतवे म्हूण निमगीता म्हणटना हें राज्य मेळका जाल्यार पराक्रमी मात्र तूं पराक्रमी जावन आसता तुका मेळ्ळा अशें आसतना तो सर्व म्हणटा वतगे सर्व जे तुगे लागीं एक नश्ट जावन अशें पुरो तूं शोकाकुर जावन अशें पुरो तशी जी तुगेलें आशिल्लें सर सर्व कल्याण साधन नश्ट जावन अशें पुरो असन कसन आसल्यार समीत तूं कसन हें म्हूण सांगल्यार हें धन सोण घेवन केन्नाय हें राज्यलक्ष्मी म्हूण सांगल्यार एक धन दुड्डू तें सोण घेवन तूं तुगेलेंतल्यानाची वनाक वता म्हूण सांगल्यार तें कशी जाता
कसले का म्हणरी एक राज्य आळविक करत असेल मनुष्यानं कोणालागी वचून घेऊन भिक्षी घेऊची म्हणारी कितली सम्म केतना काही ते युक्त दावन असेल विचार नाही कोण कोण कसन काम कोरकागी त्यांनी कोरकाजीच राजान कसन तेगेलें काम असतं ते कोरकाजीच ब्राह्मणान कसन काम कोरका ते कोरकाजीच अशें आसतना असल पूरा तूं मना भितर दवन घेवन तेंय एक कोरत असेल चूकी नवे म्हूण सांगून घेवन अण्ण लग्गी तो म्हणतस सर्वारंभान समुत्सृज्य हतस्वितर किंचनः कस्माद आशंसे भिक्षम कर्तुम प्राकृतवत प्रभो अशें आसतना सर्व तुगे लग्गी आसिल तसले एक सुख भोग इत्यादी पर सोण घेवन कसलेक तूं ते रान्ना वचून घेवन एक भीक मागचेक आरंभ करता अशें आसतना अस्मिन् राजकुले जातः जित्वा कृष्णाम सुंदराम तूं विंगड तुगेल खंयचेच सामान्य कुल न्ही हें राजवंश भितर तुका जन्म मेळ्ळें असल ते राजवंशांत जन्म येवन घेवन समस्त तूं पृथ्वी पुरा कसन पुरा आस ते पुरा जय पावन घेवन अत धर्मार्था विकलो हित्वा वनं मोढ्यात प्रतिष्ठसे सर्व धर्म अर्थ इत्यादी परा कामादी परा सोण घेवन आता वना वचून घेवन कसलें प्रयोजन कसलें म्हळ्यार एक वाक्यस असंतुष्टो द्विजो नष्टः संतोषयत भूभुजः म्हणून म्हणटा ती संतोषयत केल भूभुजः म्हूण एक ब्राह्मण आसता गे ब्राह्मणांक कशी म्हणरी संतृप्ती जावकागे एक खंयचे एक दुड्ड अशें पुरो द्रव्य अशें पुरो मेळल तेन्ना संतृप्ती आसल्यार मात्र तागेले एक जिवितावधी सार्थक तेंच मेळ्ळल तूं म्हाका हें मेळ्ळें आजी तें मेळ्ळें म्हूण सांगून बसलें म्हणून जाल्यार तागेले एक जन्माची व्यर्थ के नष्ट तो नाश जाला म्हण केज के तेंची रायस के ताणें संतुष्ट भोगचेस्वे केदनाय रायान केदनाय संतोष भोगचें ना के अथवा संतृप्ती भोगचें ना के 5 दिवसाक मिगेले काम राज्य हांव भार करतना असल राया दुखून घेवन हांव विजयी पावलो दुखून घेवन इतले पूर म्हाका आनी मुखार सून कसाने विजयी पावचे कसन ना म्हूण सांगून घेवन ताणें राबचें ना के ताणें कशें म्हणून सांगल्यार ब्राह्मणा म्हण के आसनाची ताणें क्षत्रियाचे क्षात्र धर्म परिपालन करून घेवन ताणें तागेलें एक जीवन मुखार व्हरका केदनाय खंयचेय एक रायशे बरो खंयचे मुखांतर ताका सुलसुवेत खंयचे रितीर तागेले घ्याम राज्यभारणी पर स्वीकार करेत हें पुरा ताणें मना भितर चिंतन करता करताची ताणें ताका राजा आळवी कोरकागे अशें आसतना असल पुरा तूं सोण घेवन एक केवल भिक्षे निमगीत म्हणून सांगता नवे म्हूण म्हणटा ती यदीमानि हविंशीह विमतिष्यन्त्य साधवः भवता विप्रणीयानि प्राप्तं तमेव किल्बिषम तो म्हणटा काही हांगा पुरा एक यज्ञ कोरका म्हूण सांगून हविस इत्यादी पुरा तयार केला असल पुरा हविस्सनी पुरा तूं वत हांगा राज्य सोण घेवन घेवन चमकल म्हूण दयारी अराजकता हंगेत्तना स्वेच्छाचारांनी पर येवचें साध्य आसा अशें आसतना कोणेय जाल्यार रिची दुष्ट जन येवन घेवन हे तुगेल नातेर वेळे भय नाशी हांगा आशिल्ले तसले सर्व खंयचेची एक यज्ञाचे सामग्री अशें बरो हविस अशें बरो नाश केले म्हूण दयारी नाश केल्ले पाप तक्क मेळचें बरो जाल्यार व्हड पाप मेळचें कोणाक म्हळ्यार रायाक कलेक म्हळ्यार कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्चानुमोदकः सुकृते दुष्कृते चैव चत्वारः समभागिनः म्हळ्यार कर्ता कोण कर्तृस कार्याचे तशी जी कारयिता कोण तागेल करेन करे तशें बरो तशी जी प्रेरकः कोण तक्क तें काम करी म्हूण सांगून घेवन प्रेरणा दिता तशी अनुमोदक ताण करचें काम सम म्हूण सांगून घेवन कोण अनुमोदन दिता ते 4 जन कशी म्हूण सांगल्यार सुकृते दुष्कृते चैव ताण चांग काम करता आसल्यार समेत ताजें पुण्या फल तांकां समेतच के 4 जन केस तशी जी तो वायट काम करता आसा म्हूण दरी तें एक पुण्या एक पापा फल तें तांकां समेत आसा म्हूण कशें एक उदाहरण सांग जाल्यार एक स्वरूप ताजितल्यान वता आसता ते वच्चे संदर्भाचेर करता ते सर्पाक कोण की मारचेक वता तक्का तशी जी मारी म्हूण सांगून घेवन कोण प्रेरणा दिता कारयता तक्का तशी जी प्रेरक तूं मारी हांव आसनवे तूं भिवची कसले का म्हूण सांगतलो अनुमोदक वय ताण सांगिल्लें करेक्ट तूं मारल्यार कांय तोंदर ना म्हूण सांगून अनुमोदन दितलो अशें बरो तांणी 4 जन समेत ते सर्पाक मारचे संदर्भाचेर ते सर्प कैदव मरण पावले म्हूण दरी 4 समभागिनः 4 जन समपालो घेतंतू ताणें मारलेलें देखून घेवन तांकां कोणाकची विंगडे कोणाकची ते तोंदर ना म्हूण सांगून घेवन तांणी सोडचें ना हात धुवन घेवचें ना तांणी समेत तांतू भागी जावका पापकर्मांत म्हूण तेंचे स्वरूप एक आशिल्लें तेन्ना कसाने करता ताका चंद करून घेवन कसने तोंदर जायना तशी ताजेच एक स्वस्थान वच्चे एक एकलो अनुकूलत करतस म्हूण लेख्या त्या संदर्भाचेर तो करता ताका तो आसता की कारयता ताका करतना ताका सारकी एक व्यवस्था जावका सर्व रितीन व्यवस्था करतलो तशीच प्रेरक
त्या करताना कसं नाही तोंदरण म्हणून सांगून घेऊन तक्का प्रेरणा करतालो अनुमोदक हा वस्तू गरट्टू त्या सर्पा कसं नाही तोंदरदायन तशी पळून घ्या म्हणून सांगून केली म्हणून दरी तिथलेची एक पुण्याफल 4 जनाक मिळता म्हणताना एकच कार्य म्हणरी दोग एकलोच मनुष्य 2 नमने कार्य करताना पुण्याफल मिळका म्हणून दरी 4 जनाला तंतु भाग्यस पाप फल मिळकदरी 4 जनाला भाग्यस अशी असताना तो म्हणतं काही हे राज्य म्हणून सांगून तू सोण चमकल म्हणून दरी एक यज्ञाचे हविस्सनी परा नष्ट केले म्हणून दरी हज्जे पापाचे भागी तू समेत दत्ता दृष्टिकोन घेऊन अशी बरा कोर नका अश्वस्थना ऋषीणाम ही विद्यते वेद तद्भवान यम तुम्यम धर्ममित्याहु धनादेव प्रवर्तते अशी असताना सर्व जनांक तंगेल एक धन म्हणून सांगून असतं ऋषीवरेण्य पुरास्ताची तंक वेदविद्या म्हणून सांगले धन ತಂಗೆಲಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ म्हणून ತಾನೆ ಸಿಗ್ತದೆ त्यांची धन ತಂಗೆಲಗಿ तंक ದುಡ್ಡು ದವಕ ಮುಣ್ಣ ಉಪಾಸ್ तंक ದುಡ್ಡು ನಾದಲರ ಸಮೇತ ಕೇವಲ ತಾನೆ ಸಂಗಿಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರಿ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮಿತಿ ತಂಗೆಲ್ ತಾನೆ ಜೀವನ ಕೊರಚೆ ಬುರೋಚ್ ಅಥವಾ ತಂಗೆಲ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಕೊರಚೆ ಕಾರಣ ದತ್ತ त्यांची तुगले कसने ದುಡ್ಡು ನಾಮೋಣದಲರಿ धन ನಾಮೋಣದಲರಿ ರಾಜ್ಯ ಮೋಣ ನಾಮೋಣದಲರಿ ತುಕ್ಕ कसने ಪ್ರಯೋಜನಸ್ವೆ ಕೊನೆ ತು ಗೌರವ ದಿತ್ತವೆ ರಾಯ ಮುಣ ಸಂಗನ್ ಗೆವನು ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಗಿತಸ್ धर्मं संहरते तस्य धनं हरति यस्य सः ह्रियमाणे धने राजन वयं कस्य क्षमेमहि अशे असताना मनुष्य एक जनाला असेल तसले दुड्डु अपहार करू पोर दुड्डु अपहार केल्लरी ते ताणे तगल धर्माचे संहार केलेले तिथले समानके कले का म्हणून सांगणारी एक मनुष्या लगी ताण कसनकी एक कष्ट करून तो दुड्डु संपादन करण्याचे बरो ते संपादन केलं तसले दुड्डु चांग काम उपयोग करू का म्हणून सांगून दवर नसता तसे असताना दुड्डू तगेले असेल तसला मी चोरपण केले म्हणून दिला री चोरली म्हणून दिला री तगेले असेल तसले तो एक कसन धर्म करू का म्हणसिलो तंतुगून तो याकोर दल्लो बाहेर आयलो हांव धर्म करचे असेल दुड्डू बरा नष्ट जाले आणि हांव कशी धर्म करचे म्हणून सांगून घेवन तो सर्व धर्म दुखून घेवन विमुख जाता अशें असताना दुड्डू चोरची म्हणून सांगला री धर्म चोरला म्हणकेची अशें असताना असल पुरा धन अपहरण केले म्हणून दिला री शिक्षे दिवचे राय दावका राय ना म्हणून दिला री कसन करता ती जन स्वेच्छाचारदावन घेवन भारी एक ಎದ್ದ ರೀತಿ ಚೊರ್ಪಣ ಕೊರಚೆ ಆರಂಭ ಕರ್ತದಿ ಕೊಣಕ ಸುಲಿಗು ಕरून घेवन ದುಡ್ಡು ಕಾಣ घेवचे बरोची अशें असताना असल पुरा एक तोंद्र दत्ता अभिशस्तं प्रपश्यन्ति दरिद्रं पार्श्वदस्थितं दरिद्रं पातकं लोके न तच्छंति तुमर्हसी म्हणतदी एक मनुष्यालागी ದುಡ್ಡು असल्यार मात्र तक्क गौरव म्हणून महाभारत काळार सांगला पळया म्हणताना तसल ते ದುಡ್ಡು म्हणून सांगिल तसल असल्यार मात्र एक मनुष्य गौरव कले का म्हणून सांगलारी एकलो कोणकी एकलो दुर्बळस म्हणलेक्या तक्क लग्गी रब्बेल तेदना कशी बळेतदी म्हणून सांगलारी पातकम लोके तसल लग्गी असेल तसल जनाक पापी म्हणून सांगून घेऊन पळेताके जन कसले का म्हणलारी दुड्डु मला केवळ ऐश्वर्य मात्र नाही विद्याधनम सर्वधन प्रधानम म्हणता ती विद्ये म्हणून सांगेल समेत एक धन एक चरडुमान विद्ये सिक्का विद्ये सिक्ल्यार मात्र तांकां गौरव कले का म्हणलारी नचोरहार्यम ते कोणेची चोरल निमित्ती ताका चोरपण करू जायना नचा राज्यहार्यम तू इतली शिकला नमे दुड्डू म्हाका दिला म्हण केजी विद्ये म्हाका दी म्हूण सांगून घेवन रायंदरीची घेवचे जायना न भ्रात्र भाज्यम बब्बाव दलरीची तू इतली विद्ये शिकला नवे तांतूल अर्ध म्हाका दी म्हूण सांगून घेवन कशी आस्ती विंगडन करता दी तशी अपास घेवचे जायना ते नचा भारकारी खंयचे रितीर विद्ये शिकला म्हूण सांगून घेवन तो अनिके चांगदत सोडलरी अनिके ते चड म्हूण सांगून कितने विद्ये जायना व्यये कृते वर्धत एव नित्यम आम्ही व्यय केलेलं तशी अपास वृद्धी दत्ता वता बायंत उद्दा आसता ते उद्दाक आम्ही काढल्यार मात्र पुनः तंतु चांग उद्दा कशी येता तशीची आमगेले आशिल्ली तसले विद्ये आम्ही व्यय करता वचका व्यय म्हळ्यार कसं नाही उपयोग करका उपयोग केले तशी मात्र आमकां तंदुकून घेवन अनिके चांग चांग विचार कळता वता आमकां तशें करून घेवन विद्याधनम सर्वधन प्रधानम तसल ते विद्ये म्हणून सांगेल तसले धन समान तसल ते विद्ये दलरीची नामोण दलरी पातकी इव पातकेಲ್ಲ मणकेची पापिष्ट जन मणके दलरीची पळेतात कसले म्हळ्यार खंय चमकदार समेत सन्मान मेळना योग्य गौरव मेळना अशें असताना असल पुरा एक संभव आसा पतितः शोच्यते राज्यं निर्धनश्चापि शोच्यते विशेषं नादिगच्छामि पतितस्य अधनस्य च एकलो पतित म्हणून सांगून एकलस म्हळ्यार कसं की एक पापकर्म करून घेवन तो तग्गू पडलेलो म्हळ्यार तागेलो ऊर्ध्व अवस्थे देखून तग्गू पडला तो पतितः शोच तशीची निर्धनश्चापि ದುಡ್ಡು ನತ್ತಿಲ್ ಸಮೇತ ಎಕ್ಕಲೇಕ ಕಸಲೇಕ म्हणून सांगलारी पतित समेत हांव पापकर्म केला म्हणून शोक करता तशीची ದುಡ್ಡು नत्तील जन समेत
मिगलगी दुड्डु ना मिगलगी कशी पुण्या दुड्डु संपादन करका म्हणून शोकाकुल जावन आसता म्हणटना दोग जण एकूलायकच अशें आसतना असल तूं एक राज्यलक्ष्मी सोण घेवन वच्ची सम्मनई म्हूण सांगून अण्णा लग्गी म्हणटस यस्यार्थास् तस्य मित्राणि यस्यार्थास् तस्य बांधवाः यस्यार्थास् पुमान लोके यस्यार्थास् स च पंडितः म्हणटाची कोणा लग्गी दुड्ಡು आसगी तगे लग्गी पूर मित्र पुरा आसगी दुड्ಡು ना म्हूण जाल्यार मित्र ना हुडगा आसा का आमी दवन घेवका तशीच यस्यार्थास् तस्य बांधवाः कोणा लग्गी दुड्ಡು आसा तगे लग्गी मात्र मिगेल तो असल संबंध म्हूण सांगता सोडल्यारी दुर्बळ आस म्हूण जाल्यार ना दूर दुकानाशे पुरो म्हूण सांगून घेवन आमी ताका एक ब्रेक घालून सोडतात तशीच यस्यार्थास्य पुमान लोके कोणा लग्गी एक दुड्ಡು आसा तोच व्हडलो पुरुष तगेले तर कोणे नाची म्हूण सांग ताका बिंबीत करतात यस्यार्थास् स च पंडितः तगेले दुड्ಡು आसा म्हूण जाल्यार तो कसने सिक्कानाशे आसचे पुरो ताका पंडित म्हूण सांगून घेवन तूच पंडित तुगेले पुरा कोत्तस म्हूण सांगून होगळो बट्टरू म्हूण म्हणटात ताका सांगून घेवन तागेले आशिल्ले दुड्ಡು घेवचेक पळयताचे म्हणटना पंडित पंडिताचे कितें नाय जाल्यार दुड्ಡು आसा म्हूण जाल्यार त्या रितीर पळयता ती म्हूण सांगून घेवन ह्या वेळार अर्जुन जाल्यारीची युधिष्ठिराक सांगतास युधिष्ठिराक सांगचेशे बरो हे केदनाकय सार्वकालिक सत्यदानुसर विचार पळया म्हणटना अथनेनार्थकामेन नार्थशक्यो विदिच्छितुम् अर्थैरर्था निबध्यन्ते गजैरिव महागजाः केदनाय कशी म्हूण सांगल्यार एक खंयचे रितीर एक दुड्ಡು दावका म्हूण सांगून घेवन सर्व जनांक मनांत आसता जाल्यार दुड्ಡು कोणाले वता म्हूण सांगल्यार अर्थैरर्था निबध्यन्ते कोणाले दुड्ಡು आसकी तांगे लग्गी दुड्ಡು येवचके केदनाके कशी म्हूण सांगल्यार गजैरिव महागजाः अनेक एक हस्तीपुरा वता आसता हस्तीवर संदर्भाचेर महागज होडी एक तांतू एक कॅप्टन जावन आशिल्ले एक हस्ती आसा हस्ती मागशीची कशी बरलेली हस्तीपुरा उठोवन वतकी तशीच एक दुड्ಡು आशिल्ले जना लग्गीची पुनः पुनः दुड्ಡು येवचें एक कारण जाता अशें आसतना धर्मशे बरो कामशे बरो स्वर्गशे बरो आमगे लग्गी आशिल्ले संतोषशे बरो अथवा क्रोधशे बरो अथवा आमगेले आशिल्ले ऐश्वर्यशे बरो हें सर्व कशी म्हूण सांगल्यार अर्थादेव अर्थ आसल्यार मात्र दुड्ಡು आसल्यार मात्र हक्क पूरा हक्क प्रयोजन त्या न्ही म्हूण जाल्यार प्रयोजन ना म्हूण सांगून घेवन म्हणटाची दुडवाचे केकची महात्म्य सांगता वता धनात् कुलं प्रभवति धनात् धर्म प्रवर्धते ना धनस्य अस्त्ययं लोको न पर पुरुषोत्तम तो म्हणटा केदनाय कशी म्हूण सांगल्यार धनात् कुलं प्रभवति एक एक कुलस वंशस ताजे प्रतिष्ठास का म्हूण जाल्यार दुड्डूच मुख्यके धनात् धर्म प्रवर्धते दुड्ಡು म्हूण सांगिल्लें जाल्यार खंयचे खातीर आसका धर्मा खातीर मात्र आसका धर्म ना म्हूण जाल्यार दुड्ಡು आसून घेवन खंयचें प्रयोजन ना तशीच नाधनस्य अस्त्ययं लोकः केदनाय एक दुड्ಡು ना म्हूण जाल्यार खंयचेच एक लोक समेत तगलवट्टू नाकय तशें करून घेवन ताजे दुडवा पशी वयले खंयचेय ना तशें करून घेवन तुगे लग्गी दुड्ಡು आसल्यार मात्र तुका गौरव दिता सोडल्यार तूं हें राज्यलक्ष्मी सोण चमकल म्हूण जाल्यार गौरव दिवचेक साध्य ना म्हूण सांगून घेवन ताका म्हणटा वता अशें आसतना केदनाकय दुड्ಡು म्हूण सांगिल्लें तसर केदनाकय रायाक दावको जालेची ऐश्वर्य दावको जालेची राज्यलक्ष्मीक तिरस्कार करूनच राज्यलक्ष्मी केदनाय तुगलट वचका म्हूण सांगून घेवन तगले सांगून घेवन म्हणटा शाश्वतोयं भूतिपदः नास्त्यंत मनुष्युश्रुम महान दाशरथ पंथ महाराजन कुपतं गमः अशें करून घेवन केदनाय कशें म्हूण सांगल्यार क्षत्रियांक कल्याण कसं म्हूण सांगल्यार सनातन दासर मार्ग कसने म्हूण सांगल्यार केदनाय हेंच राज्यलक्ष्मी तिरस्कार कोरनाका केदनाकय महान दाशरथ पंथ म्हणटना एक कोण एक महान दावन घेवन आसले मार्गान तूं वता क्षत्रियो ताका केदनाकय एक तगेले एक वटूची सर्व जन आयला म्हण केची तशें करून घेवन कुत्सित मार्ग दावंक नाशिल्लो ताका आश्रय कोरनाका राया म्हूण सांगून घेवन ताका सांगताची तगेले गी म्हणटा आनी मुखार तूं वनाक वच म्हूण सांगितलें मनांत आशिल्लें तसलें सर्व तूं सोडी तूं केदनाकय राज्या भितर आसता आसका राय दावन घेवन आसका म्हूण सांगून घेवन ताका अर्जुन अण्णाक सांगता अशी एक योग्य दावन आशिल्लें एक मार्गदर्शन भाव जाल्यार समेत अण्णाक दिवचेक आरंभ करता तगेल शोका दुखून घेवन मुक्त करचेक प्रयत्न करता अशी हांतू मुखारी अनेक विचार आनी पुरा सांगिलस म्हणटना 5 दिवसाक एक स्वल्प एक समयावकाशा भितर इतले एक स्वल्प चिंतन आमी केलेलें म्हणटना हें केलें जालें चिंतनान
हरिगुरुवर्यांगेले अनुग्रह सदाकाल मिळत शिदवका ते वेदव्यास देवाल अनुग्रहान मुखार सोनेक स्वल्प मी ऐकू जस त्याद चांगरीतेर ऐकूत शिदवका तशीची एक देवाले अनुग्रहान दवतसले सर्व कार्यक्रम निर्विघ्नार दवत तशी अनुग्रह कुरका उल्लेलंद कुसनेपुणी लोपदोषतानुस्तरी देवान गुरुन क्षमापण अनुग्रह कुरका म्हणून सांगून देवाले सन्निधानांत प्रार्थना करतची 5 दिवसाचे कथा भागाक हंगाची विराम करूया यस्सर्व गुण संपूर्ण सर्व दोषवर्जितः विवर्जितः प्रियतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृद कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावः करोमीद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः।
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः सीताय पतये सीताय पतये
विक्रम श्रीरंग विठ्ठला तुंग विक्रम श्रीरंग विठ्ठला श्रीरामा निंद पदव तोरो श्रीरामा निंद पदव तोरो मोहन गुणधामा निನ್ನ ಮೋಹನ ಪಾದವ ಮೋಹನ ಗುಣಧಾಮ ನಿನ್ನ ಮೋಹನ ಪಾದವ ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪದವ ತೋರು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿನ್ನ ಪದವ ತೋರು ನಿನ್ನ ಪದವ ತೋರು ನಿನ್ನ ಪದವ ತೋರು ಇಕ್ಕು ನೋಡಿರಿ ತಚಿಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ ಇಕ್ಕು ನೋಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ನೋಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಇಕ್ಕು ನೋಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಭಾರತಿ ಕಾಂತ ಇಕ್ಕು ನೋಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ನೋಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ರಾಮದೂತನೇ ಬಹುಶೂರನಿತ ರಾಮದೂತನೇ ಬಹುಶೂರನಿತ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಜಲಧಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಜಲಧಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಸೀತೆ ಗುಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ಸೀತೆ ಗುಂಗುರವನ್ನಿತ್ತ ಮಹಾನುಭಾವ ನೋಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ನೋಡಿರಿ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತ
ఉండడేలా ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಕರಿ ಏಕ ನೋಡಿ ಉಂಡಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका माधवेन्द्र मन मोददायका माधवेन्द्र मन मोददायका श्री सुधीन्द्र मन मोददायका श्री सुधीन्द्र मन मोददायका वेदव्यासा विष्णुव्यापका वेदव्यासा विष्णुव्यापका घट घट व्यापक ज्ञान प्रकाश कुटिल दैत्य कुल कुठार श्रीश कुटिल दैत्य कुल कुठार श्रीश वटुरूपा 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 बदरे वासा बदरे वासा बदरे वासा बदरे वासा
विष्णु व्यापका
ನಮೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ವರಕಾಮ ಸುಮಹಾತ್ಮ ನಿನಗಿಡೆ ಲೋಕದೊಳಾಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಂಜೀವ ಉಮೇರಸನ ಹೃತ್ಕಮಲದಿ ಮಣಿಮಾರಾಣ ಕನಕ ಸಂಯಮ ವರ ವರದಾಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ವರಕಾಮ ನಮೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ವರಕಾಮ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವಾ ये सर ये शर्त की है ये शर्त Yes, sir. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಹಸುಗಳ ಕರಿವಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪ ತೋರುವ ಹಸುಗಳ ಕರಿವಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳ ಕರಿವಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪ ತೋರುವ ಬಿಸಿಯ ಹಾಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಬಿಸಿಯ ಹಾಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಮೊಸರ ಕಡೆವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಾನಿರುವ ಮೊಸರ ಕಡೆವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಾನಿರುವ ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೇಲುವ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ತಾನಿರುವ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕತ್ತು ಮೇಲುವ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ತಾನಿರುವ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕತ್ತು ಮೇಲುವ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುತ್ತ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿ ಚೆಂಡನಾಡುತ್ತ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಹಿಂದೆ ತಾನಿರುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೆ ತಾನಿರುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಗೋಡೆ ಸರಸವಾಡುವ ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಗೋಡೆ ಸರಸವಾಡುವ ಬಂದು ನೋಡೆ ಯಶೋದೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡೆ ಯಶೋದೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಲ್ಲ ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ
ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಳುವೆನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಕೆನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಳುವೆನೆಯ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಕೆನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಳುವೆನೆಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ
ಕೇಳುವೆನೆ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತಾಯಿಯ ಕರೆದು ಕೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿದ ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ ರಾಮ ರಾಮ ಚಿಣ್ಣೆ ಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗುರಿ ಎಲ್ಲವ ಬೇಡ 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 ಎಂದು ಬೇಡ ಎಂದು ಬಿಸಾಡಿದ ಬಿಸಾಡಿದ ಅಂಗಳ ತುಳು ರಾಮನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು
ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ತಾಟ ಮಾಡಿದ. जीवन व्यर्थ भजन बिना, देवाले भजन तो करता के ना. जीवन व्यर्थ भजन बिना, देवाले भजन तो करता के ना. जीवन व्यर्थ भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना. ಬಾಲ್ಯಕಾಲು ಹೇಳ ತುಗೆಲ್ಲೋ ಯೌವನನ ತುಕ್ಕ ವಿಷಯ ತುಗಲ್ಲೋ. ಬಾಲ್ಯಕಾಲು ಹೇಳ ತುಗೆಲ್ಲೋ ಯೌವನನ ತುಕ್ಕ ವಿಷಯ ತುಗಲ್ಲೋ. ಮಂತಾರ್ಪಣಾರಿ ಚಿಂತಾ येता, ಮಂತಾರ್ಪಣಾರಿ ಚಿಂತಾ येता. अंत्यारी भजनते कोणाक येता, भजन तू करता की ना. जीवन व्यर्थ भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना. दुर्लभ मिळचे मानव जीवन, सुलभ संसारात बुडता है मन. दुर्लभ मिळचे मानव जीवन, सुलभ संसारात बुडता है मन. म्हणता अनंतो जग हे नश्वर, म्हणता अनंतो जग है नश्वर. जाण जाणू करी भजन निरंतरा, भजन
ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾನಿ ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾನಿ ನೀನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತಿಹೀನ ನಾನು ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೈವಲ್ಯಪತಿ ನೀನು ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ನೀನು ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ಏನ ಬಲ್ಲೆನು ನಾನು ನೆರೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರುತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಮಾನರುಂಟೆ ನಿನ್ನ ಸಮಾನರುಂಟೆ ದೇವಾ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮ ನನವರತ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನು ಅನವರತ 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 ರಕ್ಷಿಸೋ ರಕ್ಷಿಸೋ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಕೃಷ್ಣನ ನಂಬಿದ ದೇವರ ನಂಬಿದ
ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು ಮನವೇ 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 ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು 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 ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನು ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರು
रात्रि पूजेचे देवरायगिणी विजयानंद शेणे